सो कुकरा बद्दल तुमकां सांगलेलें न्ही सो तेंच्यांनी कॉल केल्ले कशें आतां आणि फायनली कुकर आयले कॉल करना पण हांव गेल्लो तिका विचारपाक मेळटा काय ना हो गेल्लो विचारपाक मेवळे आयज कुकर ताकेच तुमकां हे दोन आमकां न्ही तेजे फ्रेंडान न्ही एक लॅपटॉप घेतलेले तेजे कितले लिटर 5 लिटर त्याने मातशे खंयचे 1 लाखाचे लॅपटॉप तेजे आमचे सादे कितले लाखाचे 35,000 घेतलेले सो आमकां 3 लिटर मेळ्ळे सो आसूं फायनली शू घेवन येयलो आनी शू आयज गेल्लो पळय थंयसर शोरुमान थंय भायर न्ही एक आमचे यूट्यूब फॅमिली मेवळे खंय फ्रॉम कुवेट दे वर थिंकिंग ताका तुका एक करपाक म्हणजे मेळपाक असो पण तांकां टायमूच ना 2 दिसांनी वतले ते हांवें ताका सांगलें ताका सांगलें कितें तुका सायडीक फोटो घालता हांव पळय तिमी सामके हॅप्पी आले शिवाचा म्हणजे शिवाचे मला एक फोटो काढले म्हणजे कजना धाडपाक खंय म्हणजे शिवाक मेळा म्हणून तेजेने एक फोटो बी काडला हॅपी हांव सायडीन एक फोटो घालता नाव कितेंचे रॅक्स अँड सिल्विना थँक्यू ओके आमगेर येयल्यार बरें जावपाचें तुमकां मेळपाचें हांव नेक्स्ट टाइम तांकां जाय घेवपाक आले पूण ते मस्त बिजी आहा ते नेक्स्ट टाइम केन्ना येयले गोंयान जाल्यार या आमगेर नेक्स्ट डे कमिंग तेटा मेळटा या आमगेर ओके धाडटा बरी दिसता ते कोण सिल्विया न्ही ते सिल्विना सामके यंग दिसता एका वळखलीच मेळटा देव एक्चुअली हांव पार्किंग गेलो ते म्हाका पळोवन आयले एका पळोवन आयले पळय धांवन एका मेळपाक बरी दिसले सो ते विचारताले खंय कुकरा बद्दल तर तेच तांकां मेळ्ळे क्रोमा शोरुमा कडेच तांकां मेळ्ळे खंय न्ही भायर ओके बरी दिसले नेक्स्ट टाइम येयले गोंयान या तुमी ओके आणि फायनली कुकर मेवळ्या पळयात खूब जाणां म्हणटाली कुकर सोडनाका म्हणून हांवें तरी न्ही होप सोडलेले हांवें इवन हांवें सोडला कित्याक बिलां घालूंकूच ना तेंच्यांनी तेच ते हांवें होप सोडले की दिवाळी जावन गेले क्रिसमसाक येयला फायनली मेवळे क्रिसमस गिफ्ट इवन अशोक तेकाय नासले न्ही तेकाय मेळ्ळे बरें जालें चल ऋत्विक आयलो चला पप्पा हाडले उखलून कुकर हे पळयात हे आमचे 3 लिटर आणि हे तेजे फ्रेंडाचे अशोक आसूं हय ओपन कर ओपन कर न्ही हे ओपन करना काय तेजे न्ही हे ओपन कर सो शिवनाथ न्ही आयज गेल्लो क्रोमान बॅग हाडपाक लॅपटॉप बॅग सो मेवळे चल बरें जालें आं लायटर ऋत्विक बरें आहा 3 लिटर पुरो आमकां कितें पेज बीन कितें बारीक इल्लेशें करपाक ओपन कर ते विसल ते वाव बेस्ट हां म्हाजें तोंड दिसता हे पळयात म्हाजें तोंड दिसता मोबायल दिसता आनी इंडक्शन करूं मेळटा बरें आहा तेच म्हणटाले शिवनाथ सोडनाका ए विसल बरें आहा ही पळय मम्मी हॅप्पी सामके भांगारी लावशें खंयचे कंपनी कुकेड आसूं तो फायनली आयले आं कुकर पळय बॉब मारो तूं सगळें सोडटा मॅन तुका कितें काय सोडपाचेंच हेंच काम हेंचे दादल्यांचें चला हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशें आसा तुमी हांव आयज बरें आसा काल तुमी पयला सांगलेलें तुमकां म्हाका हेडेक जातालें म्हणून म्हणजे 2 दीस कंटिन्यूस म्हाका हेडेक आसलेले मागीर आयज ना म्हाका आयज मातशें बरी सजिवाक हेडेक ना कमी जालें चिंतलेलें की इफ कमी जालें जाल्यार आयज डॉक्टरा कडेन या म्हूण चिंतलेलें मागीर आयज हेडेक ना बरी दिसता सो आसूं म्हटलें कित्याक ट्युजडे म्हाका अपॉयंटमेंट आहा न्ही सो तेन्ना वयतलें आनी डॉक्टरा विचारतलें हांव इफ हेडेक बीन जाल्यार कितें करूं इफ डॉक्टर कितें मेडिसीन बीन सजेस्ट करता जाल्यार बरें आहा जाल्यार बाम लावन न्हिदपाचें ओके सो हेज्या फुडें तुमी ब्लॉग पयला आसतले काल म्हाजे कुकर आयले फायनली हांवें ते सोडून दिलेले मेळटले काय नाका म्हणून सो मेवळे सो बरें दिसलें धाकटें जावन बरें आहा क्यूट आहा ओके सो टायम जालो 12 ब्लॉग स्टार्ट करता तो कालचो क्लिप तो हांवें तुमकां तो कालचो ब्लॉग तो म्हणजे काल हांवें ते भशेन शूट केल्ले तो घेवन तो शिवनाथ घेवन येयल्लो न्ही तो म्हटलें शूट करया म्हटलें बारीकशें ओके सो टायम जालो आसा 12 घरची सगळीं कामां जाल्लीं आसा ओके झाडू मारलें पुसलें आनी हांगासर हांवें दवरला स्प्राउट मूग मातशें बॉयल करपाक दवरला हांवें दाखयता तुमकां सो तुमकां दाखयलेलें न्ही मोगाक कोंब हाडलेले स्प्राउट हाडलेले हेजे तुमकां एक बरेंशें एक सिंपल अशें तुमकां रेसिपी दाखयता हें प्रेग्नन्सीन बरें हें
केन्ना अशें जेवपाक बीन मन येना न्ही, हें तुमी अशें बेश्टेच बॉयल करून कांदे टोमॅटो घालून न्ही तुमी हें खावं शकता. म्हाका हें खूब आवडटा हें. सो म्हटलें प्रेग्नन्सीन खंय चड कच्चें बीन खावंक जायना खंय. सो म्हटलें हेका मातशें बॉयल करून घेता. उदक घातलां आनी मीठ घातलां थोडेंशें, हेका मातशें बरें बॉयल करून घेता. हेका आनी हें रितुका हें खूब आवडटा. स्प्राउटेड मूंग कितें सलाड बीन केलें न्ही तो खाता. सो तेका मातशें बॉयल करता. आनी नुस्तें आसलेलें ताल्ले बांगडे हे पळयात क्लीन करून दवरला. खूब जाणां म्हाका म्हणटा की तूं शेलफीश खायनाका. हांव शेलफीश खायना, हांव हाडटा पूण कित्याक घरा शिव खाता, आई खाता, रितू खाता न्ही ताका लागून. सो जेन्ना हांव डॉक्टरा कडेन फर्स्ट टायम चॅकअपाक गेल्लें पळय डॉक्टरान म्हाका पयलींच वॉर्न केल्लें की म्हणजे शेलफीश बीन खायनाका म्हणून. हांव शेलफीश खायना कळ्ळें न्ही. सो घरा हाडटा हांव हेंका लागून. सो हांव खायना. ओके. सो आयज ते ताल्ले न्ही सदांच फ्राय खावंक वाज येयलो. मम्मी बाबाली ताल्ल्याचे सॉल करता. तुमकां हांवें शेअर केला न्ही बांगड्याचे सॉल अशें सोय मागीर मिरची चिली बिली घालून न्ही सुकी मिरसांग घालून न्ही ती एक बेश्टी रेड पेस्ट करता. ओके. तुमकां शेअर केला हांवें बांगडे सॉल. सेम तशेंच न्ही ताल्ले सॉल करता की सदांच ते फ्राय ते बरें जायना न्ही. आनी मागीर ताल्ले न्ही बरें फ्रेश आसलेले आनी बरें लागतलें. हां फ्राय म्हाका खूब आवडटा. सो ताल्ले बरें हेल्थाक. सो ताल्ले खायात, इन्क्लूड करात डायटीक कळ्ळें. सो म्हटलें मम्मी आयज खायना, आयज फ्रायडे न्ही, मम्मी आयज नॉनवेज बी खायना. तुमी तशेंच ते फ्रिजीन दवर मागीर 2 बांगडे आहा शिवराक. बांगडे तरी हांव खायना, चुकोन केन्ना खालें एक हाफ पीस अशें, पण चड बांगडे खायना हांव. आनी दिसता हांवें बांगडे तोंडान घालूंकूच ना. ताल्ले हाडलेले आनी ताल्लेच खाले हांवें. सो सॉल्व करता हांव बाली आनी शिवराक बांगडे फ्राय. ओके. आनी हांव तुमकां हें दाखयता. ओके. हें बॉयल करून घेता आनी आतां हांव कांदे टोमॅटो चॉप करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो हांगासर पळयात मूग न्ही हांवें बरें शिजोवन घेतलां. हें पळयात चड तशें ओवर कूक कशें करनाकात. ओके. सो हें जाल्लें आसा आनी हांगासर न्ही हांवें एक कांदो, एक टोमॅटो, ग्रीन चिली जस्ट हाफूच घेतला हांवें आनी थोडेशें कोथमीर, लिंबूचो रोस नाजाल्यार तुमी चाट मसाला घालूं शकता आनी मीठ. ओके. तो हें सगळें घालून हांव मिक्स करून घेता. बॉयल करतना आनी मीठ घातलेलें हांवें थोडेशें जस्ट थोडेशें घालता हांव मीठ. तुमी टेस्ट करून पळयात. मीठ कमी जाल्यार मीठ तुमी घालात. जस्ट थोडेशें लिंबूचो रोस पिलता कित्याक टोमॅटो घातला न्ही ताका लागून. जस्ट थोडेशें चड आंबट जाल्यार मागीर खावंक बरें लागचें ना. नाजाल्यार तुमी चाट मसाला घालून करूं शकता. ओके. तो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात जाल्लें आसा आनी एकदम बरें लागता. ट्राय करा तुमी. फक्त अशें न्ही की प्रेग्नन्सी टायमार खावंक जाय अशें ना. नॉर्मली कोणीय करून खावं शकता आनी भुरग्यांक आनीक बरें. ओके. अशें जेवणाक बिवणाक करून तुमी वाडले न्ही बरें लागता. ओके. सो हें थोडेशें हांव खावन घेता, थोडें रितुकाक शिवताक दवरता, आईक दवरता. ओके. तो हें खावन घेता आनी मागीर तुमकां हांव दाखयता क्रिसमसाक हांवें तें डेकोरेशन कितें हाडलेलें तें. ओके. मागीर दाखयता तुमकां. ओके. मेळटा मागीर तुमकां. चला. सो तुमकां दाखयता हांव क्रिसमस डेकोरेशन कितें हाडलें तें. ओके. सो हें पळयात असले फ्लावर्स म्हाका ते क्रिसमस ट्रीक न्ही ते लावंक जाय. ओके. आनी हें सगळें न्ही हांवें 99 शॉपासून घेतलां. एक हें पडलें 99. सो 2 असले न्ही हांवें 3 हाडला. हें पळयात. आनीक कलर आसलेले पण म्हाका तितलें आवडूंक ना. हें हांवें सिल्वरान घेतलां. बरी दिसता. काडून दाखयता तुमकां आनी पळोवंक बरी दिसता. बरें शायन मारता. ओके. सो हें घेतलां आनी हांगासर न्ही क्रिसमस ट्री धाकटेशें शिवपा आलो ते टेबल आहा न्ही थंय दवरपा आलो. दाखयता तुमकां काडून. सो हें पळयात अशें आहा. पळोवंक बरी दिसता. आनी असले न्ही भितर 4 आसात. 1 2 3 4 आनी हें 99 पडलें आमकां. 4 आसा भितर. ओके. आनी असलें घेतलां हांवें सिल्वर कलर बॉल मागीर गिफ्ट बॉक्स. हें 99. ओके. एक स्टार घेतला. स्टार आमचें न्ही पिड्यार जाला. सो हें स्टार घेतलें. हें घेतलां हांवें हांगासर डेल्फिनोस. हें घेतलां डिफरंट कलर बॉल बेल बीन ड्रम आनी गिफ्ट बॉक्स. हें हें मातशें व्हडलें सायज घेतलां हांवें. हें पळयात तें म्हाजें जें हांवें लायलां पळय तें थोडेशें डॅमेज जालां ताका लागून तें मातशें खाली दिसता तशें उडयलें हांवें. आनी असलें हांवें न्ही 2 घेतलां. सो म्हाका हें खूब आवडलें. हें न्ही हांव क्रिसमस ट्रीक लायतलें. हें पळयात बरी दिसता पळोवपाक. सो हें 2 घेतलां. आतां कॅन्डल लावपाक हें म्हाका पडलें 60 रुपया हांगा डेल्फिनोस कडेन. सो हांगा कॅन्डल लावंक मेळटा. आनी हें घेतलां हांवें. हें न्ही 99 थंयसर मेळ्ळा म्हाका. म्हणजे हेका लायट अशें वयर न्ही लायट पेट्टा. हें पळय आनी बरें आहा. हें पळय
ओके हे स्टिक घेतला हे 99 तसं न्ही 1 2 3 4 5 6 आहा भितर आणि कॅन्डल घेतला हांवें हे बी 99 6 आहा भितर हे आणि हांगासर न्ही घेतला हांवें 2 कॅन्डल हे पळय एका वास न्ही बरो येता हे पळयात हो पडले म्हाका 99 एक हे पळय हांगासर रेनडियर बीन आहा बरें आहा हे पळय 2 घेतला आणि असले लांब कॅन्डल घेतला हे न्ही हांव क्रिसमस डे जेन्ना क्रिसमस आसता पळय तेन्ना हांव लायतलें हांव रातचें बरें दिसता सो हे पडलें म्हाका 99 सो इतलेंच आनी कांय ना म्हणजे वर्सां वर्स कितें म्हाका न्यू दिसता आनी हांव घेताच ताका हांव बरें पॅक करून दवरता मागीर ते यूज करता हांव सो हे घेतला आसून आतां गिफ्ट क्रिसमस गिफ्ट हे तुमी पयला आसतलें दाखयल्लें तुमकां हांवें ते विडियोन हे पळय ओके ताका न्ही म्युजीक लागता दाखयता सो कशें आसा म्हणजे सांता क्लॉज कमेंट करा समथींग न्यू डिफरंट दिसलें म्हाका बरें दिसलें आनी ताका आतां टेबलार दवरतलें हांव ओके इतलेंच आनी कांय ना सो हांव कितें करता बरा आतां मागीर टायम आसा म्हटलें मागीर आनी जायना मागीर तुवें स्टडीज घेवंक जाय तो बारीक बारीक न्ही हांव डेकोरेशन करता क्रिसमस ट्री मातशें लायता हांव हाडलेलें सगळें लायता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके चला सो हें पळयात क्रिसमस ट्री मातशें आतां बरी दिसता भरभरून केलें हांवें ताका डेकोरेशन हें पळयात आनी ताका लायटींग लायतलें हांव मागीर लायतलें हें पळयात सो शिव जेवपा येवचना खंय तुका इवेंट आहा थंय जेवण आहा खंय आनी हांगा बरो वास सुटला बांगडे सोलाचे दाखयता तुमकां सॉरी ताल्ले सोल हें पळयात ताल्ले सोल हळदीचें पान घातला आनी ताल्ले हां बरें जालां सो हांगासर न्ही म्हाका एक म्हाज्या युट्यूब फॅमिली ती आमगेर आयिल्ली सांताना फ्रॉम बेंगलोरच्यान ती येताना न्ही घेवपाक हाडपाक विसरलें मागीर तेणी न्ही म्हाका पार्सल म्हणजे कोरियर करून धाडलें दाखयता तुमकां हें टेबल टॉप म्हणटा न्ही हें पळयात डायनिंग टेबल आसा डायनिंग टेबलचे वयर धरप ते सो बरें आहा आनी हांगासर ताका रेनडियर आहा ते कितले आहा पळय 1 2 3 4 5 6 आसा सो एक धाडून दिला सो आनी एक टेबल कवर डायनिंग टेबल बी आमी घातलें म्हाका टेन्शन मातशें कितें डाग बीन पडलें आमी तशें घाण जातलें आनी डाग वयचेच ना की वायट आनी आनी हांगासर बरला मेरी क्रिसमस सॉरी पळय मेरी क्रिसमस ओके हे 2 तेणे म्हाका धाडून दिले जस्ट पयरूच पावलां हें पार्सल ओके हें एक जालें सो हें जालें क्रिसमसाचें आनी एक आमचे एक युट्यूब फॅमिली आसा डॉक्टर कोरिया म्हणून तेणेन म्हाका हें धाडलें आतां हें कितें तुमकां खबर आसतलें काय खबर ना म्हाका खबर नासतलें स्टार्टींग ओके सांगता तुमकां स्टार्टींग जेन्ना तुवें धाडलेलें पळय तें पळोवन समजलें की हें भुरग्यांक न्हिदपाक म्हणजे न्यू बॉर्न बेबी आसता पळय तांकां बी न्हिदपाक बीन दिसता मदीं अशें चिंतलें ना तशें उरचें ना पालो आनी जेन्ना तेणें पार्सल धाडलें पळय तितून कांय अशें पिक्चर्स बीन कांय नासलेलें मागीर शेवटान सर्च केलें पळय जाल्यार तें म्हाका न्हिदपाक म्हणजे हांव हांगा न्हिदपाचें हांगासर म्हाजे तकली येतलें हेड आनी हांगासर म्हणजे बरें पडटा म्हणजे कम्फर्टेबल जाता हांव न्हिदता दाखयता तुमकां तशें न्ही अशें आनी अशें न्हिदपाचें ते खबरा प्रेग्नन्सीन न्ही अशें झेम बीन पडना सारकें न्ही हांव कितें करतालें हें येवच्या पयलीं न्ही हांव ते पिलो आसा पळय पिलो दवरतालें अशें पोटा कडेन आनी अशें धरून न्हिदतालें कितें जाय सपोर्टा अशें कळ्ळें न्ही ना अशें झेम पडना तर तिणें म्हाका न्ही धाडून दिलें म्हाका कळोकूच ना आनी आतां न्ही हांव हेंच घेवन न्हिदता मातशें बरें दिसता म्हाका म्हणजे अशें घेवन न्हिदलें न्ही अशें कितें सपोर्ट आहा कशें आतां इतलें कांय कळना जेन्ना पोट मातशें व्हडलें जातलें पळय तेन्ना हें बरें हें तर डॉक्टरान म्हाका धाडून दिलें तर तुमकां एक पिक्चर सायडीन घालता हांव हें एमोजॉनार मेळटा इफ कोणाक बीन जाय जाल्यार अशें तुमी ऑर्डर करूं शकता आनी न्हिदूं शकता ओके हें पळय अशें हांवें हांव समजलें हांगासर भुरग्यांक धरूंक जाय म्हणून म्हाका खबरूच ना असलें दिसलें आमी खंय पळयलां हें फस्ट टायम अशें न्यू आमकां हें कळ्ळें न्ही सो हें डॉक्टरान धाडून दिलें म्हाका सो थँक्यू डॉक्टर आनी थँक्यू सांताना बरें क्रिसमसाचें धाडून दिलां म्हणून ओके सो शिवाक मेळटा आयज मेळोंक ना न्ही तर शिवाताक मेळटा तुमकां हां कुकर हाडून व्हडलें काम केलें शिवाताक न्हू शिवनाथ हय ओके सो कशें आसलेलें ते गिफ्ट आनी ते पिलो कमेंट करा म्हाका ओके सो अशें नांव घेता आनी व्लॉग एंड करता सो नांव आसा स्मिता कांबळी जेन सिल्वेरा मोहनीश गमीत समीर मोरजकर लीना रॉड्रिगीज आयरेन मेरी लोबो
आग्नेलो रिबेरो, लॉरेन कोलाको आणि संध्या तलगेरी हे नाव असा. सो चला हो व्लॉग मी हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मला नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय, टेक केअर. जय बाय म्हण. आज तुमका रुची मागणार नाही आपल्यात. बाय. आय लव्ह यू फ्रेंड. प्लीज लीव कमेंट्स एंड सबस्क्राइब टू माय चॅनल. गो बेसन. चला बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा ताका विश करता. सो नाव आसा ग्लोरिया डिसोजा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देव तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तू वन्स अगेन हॅपी बर्थडे ग्लोरिया डिसोजा. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come to happy birthday. चला बाय. Bye.